म्हादय अभयारण्य सोडून वाघांनी धरली तिळारीची वाढ. म्हादईत वाढले कोळसुण्यांचे कळप. वाघांच्या अधिवासाक घातक. म्हादईच्या जाणकार ॲक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. बिपरजॉय वादळाचो गोय, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक दर्यादेगेर अलर्ट. ल्हारां वाढली, बाणावले दर्यादेगेर बुडटी. लायफगार्डांची टुरिस्टांक शिटकावणी. मान्सून पावलो केरळात. IMDन केले जाहीर. मान्सूनाक नेट ना. ह्या वर्सा एक सप्तक उसरा. केरळात पावल्या उपरांत 3 दिसात पावस पावता गोंयांत. मिस वर्ल्ड 2023 कॉन्टेस्ट गोंयांत करपाचो मोठो प्लान जाता फायनल. 71वो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भारतात करपाची घोशणा. शेड्यूल थारावंक CEOन घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट. गोवा फॉरवर्डाचो विजय. केंद्रीय मंत्र्यांच्या दारी. वेस्टर्न बायपास, करमळी, भोमा बायपास, मडगाव जिल्लो हॉस्पिटल, कॉलेजचे इश्यू घेऊन दिल्ली. मंत्री गडकरी मांडवियाच्या गाठी भेटीक. करमळी भोमा बायपासाचो इश्यू केंद्रीय मंत्री गडकरी कडेन व्हेलो म्हूण भोमकार विजय सरदेसायाचे उपकारी. रुलिंग आमदार करपाक शकले ना ते खंय, विजयान केले. RBIन रेपो रेट आसा तस्सो राखलो. रेपो दर 6.50%. हे आदी एप्रिलातय रेपो रेट बदलूंक नाशिल्ली. MPC बसके उपरांत गव्हर्नर शक्तिकांत दासाची घोशणा. गोयच्या IAS IPSच्यो मेजर ट्रान्सफरी. 3 IAS 2 IPS ट्रान्सफर. 2 IAS 1 IPS अधिकाऱ्यांच्या गोंयांत पोस्टिंग. म्हार्दोळा नवे पुलीस स्टेशन. मॉडर्न पुलीस स्टेशन करपाचो DGPचो उलो. मुख्यमंत्र्याचो भायल्या गुन्यांवकारावेल्यान टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो अलर्ट. सायबर क्रायमाची शिटकावणी. शिक्षणीक वर्साचे 220 दीस जावकूच जाय. पावस पडू ना. कालोर वाडला म्हूण शाळा फुडें दुखलप. संचालकाक मान्य ना. पालक म्हणटा शाळांनी ना धड लायट उदक. भुरग्यांचो विचार करात. देशात कोविडाच्यो नवे केशी 199. ॲक्टिव्ह केशी 2687. गोंयांत नवे केशी 7. ॲक्टिव्ह केशी 52. राज्य अन्न सुरक्षा सूचकांकात ल्हान राज्यांनी गोंय परत पहिल्या नंबरार. सेगीत 5वे फावट FDA संचालक ज्योती सरदेसायान दिल्लीत जाल्ल्या सुवाळ्यात घेतलो पुरस्कार. 10वी-12वी करून घरा बसचे परस ITI वा कसलेय स्किलिंग कोर्स करात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत पंचकर्म, योग असिस्टंट, स्किल्ड स्टाफ मेळप कुस्तार. कळंगुटे बिहारचे एके बायलेक मरण. खून काय आत्महत्या कळना. शेजारी सांगता बिराडाक रावताली एकल्याबरोबर 2 दीस जाले पार्टी आनी केस्तावां. प्रकरण पुलिशे मेरेन एकलो ताब्यात. लव जिहादाच्या आड, धर्मांतरा आड कायदो जाय म्हूण रणरागिणी हिंदू बायला संघटनेचे उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. हिंदू चलयांचेर जावपी हल्ल्या आड आवाज. केप्यां पारोळा जंक्शनाचेर अपघात. टॅक्सी आनी बुलेटीचेर आशिल्लो जखमी. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात शिफ्ट. कॅनडात आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीच्या हत्येचो चित्ररथाचो भारतान केलो निषेध. विदेश मंत्री S जयशंकर म्हणटा कॅनडाचे भारताबरोबर आशिल्ल्या संबंधांक बाधा. BSNL खातीर 89,000 कोटी रुपयावर रिवायवल पॅकेजीक सरकारान दिली मान्यताय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत निर्णय. DRDOन ओडिशाच्या दर्यादेगेर नव्या जनरेशनाचे बॅलिस्टिक मिसाईल अग्नी प्रायमाची केली यशस्वी फ्लाईट टेस्ट. पहिले रातचे प्री इंडक्शन लॉन्च.
पाकिस्तान न्यायालयान आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 21 जून मेरेन दिला जामीन. पाकिस्तान सरकारान इम्रानाच्या आड घाल्या फटवणुकीची केस.